वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत नाकेरी बेतूल हांगासर फाटल्या दिसांनी स्फोट जाल्लो। ते उपरांत ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू जाल्ली। हे विशीं शुक्रारा नाकेरी बेतूलच्या ग्रामस्थांनी पंचायत तशेंच केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा सयत शांतीकायेचो निशेध केलो। ह्यूज प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रायवेट लिमिटेड कंपनी दारूगुळयो तयार करपा खातीर पदार्थ सांठोवन दवरतात। मात सांठोवन दवरलेलो पदार्थ अडल्टरेटेड आशिल्ल्यान फाटल्या दिसांनी स्फोट जाल्ल्याचे आमदार एल्टनान सांगले। हे कंपनीन थळाव्या पंचायती कडल्यान जायते परवाने घेतिल्ले ना, ताका लागून सरकारान हाचेर कारवाय करची अशी मागणी एल्टनान केल्या। 2023 म्हाका दिसता हे आमकां एप्लिकेशन येयल्ले NOC ग्रांट करपाक फ्रॉम द पुलीस स्टेशन, कुंकलीम पुलीस स्टेशन। आणि आमगेले नाकेरी बेतूल पंचायतीन हे दोन्ही पार्टी आमगेले दमास पंचायत सांगता दोन्ही पार्टी आमी रिजेक्ट केले 2023। सो 2023 जेन्ना आमी रिजेक्ट केल्ले 24 सो जेन्ना आमी रिजेक्ट केल्ले तेन्ना आमी वी वर इन दिस ओपिनियन दॅट देर इज नथिंग हॅपनिंग इन दिस प्लेस। जेन्ना हे एक्सप्लोजन जालें दे वर सेइंग दॅट दिस इज बर्न्ड म्हणजे उज लागलो म्हण एक्सप्लोजन न्हू म्हण म्हणून आता ते कितें सांगू सोदता तें खबर ना म्हाका। कंपनीचेर म्हाका दिसता सारकी कारवाय जावपाक जाय, कित्याक आमकां फोटो येयले म्हणटा न्ही ते वखदां रातीको 1-1:30 आमी ते मॅगझिना बरें गेले लास्ट थिंगान सायडीन आनी आहा तितून आज आयकता तितून 13-14 टन आनी एक्सप्लोजन आहा म्हण थिंगा सबस्टन्स आहा म्हण ती जे कंपाऊंड ओके सबस्टन्स केला ते एडल्टरेटेड आहलो म्हण तेका लागून एक्सप्लोजन जालें म्हण एम्युनिशन जे आहलें जे सबस्टन्स आहली ती एडल्टरेटेड आसली जाल्यार म्हाका दिसता इट इज अ रिस्क फॉर अ कंट्री। सस्पेंड केलें म्हण तेंगेलें कॅन्सील केलें ना लायसन्स आनी जेन्ना तेंकां कलेक्टराचे ऑर्डरी प्रमाणे आमी चलता म्हण देर वर 22 लायन्स गायडलायन्स वॉट दे हॅड टू डू ही सगळी फुलफील करपा आसली। तितून मेजर वॉज देर लोकल बॉडी पंचायती कडेन लायसन्स घेवपाक जाय आसलें सो तें गेलें ना आनी विदाउट ऑल दीस दे हॅव स्टोर्ड दॅट थिंग इनसायड इट वॉज अडल्टरेटेड एंड देर वॉज सम इश्यू दॅट इज वाय इट गॉट एक्सप्लोडेड। नाकेरी बेतूल वाठारात जाल्ल्या स्फोटाविशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। तशेंच उपजिल्लोधिकारी आनी जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिल्लें। निवेदन दिवन 15 दीस मायज जाले तरी अजूनय कारवाय जाल्ली ना। हाची सरकारान तशेंच प्रशासनान दखल घेतिल्ली ना अशें पंच वांगडी दामास्को डिसिल्वा सांगता। जाणा आसलो स्फोट जाल्लो, एक्सप्लोजन जाल्लें। एक्सप्लोजन जालें तेन्ना तें जाले फाटल्यान आमच्या गांवांक गारा हाल्ल्या लोक भियेन सगळो व्हड लूज जाल्लो आनी ह्या हाचेर दखल घेवन पुलिसींक कंप्लेन रजिस्टर FIR रजिस्टर केल्ली। डेप्युटी कलेक्टराक मेमोरंडम दिल्लो तसोच कलेक्टराक मेमोरंडम दिल्लो आनी तो मेमोरंडम दिलो जाल्यार आयज एटलिस्ट 16-17 दीस जाता पूण आयज पासून कांयच हाचेर कारवाय जाल्ली दिसना। ते म्हणून दुसरें म्हणलें जाल्यार आमच्या पळय मॅटेरियल स्टोर केल्लो ताचे डेटा शीट सांगता की हो बरो हायली कंटेजियस आनी हेका पोल्युशन आसा पूण आयज पासून प्रशासनान कितें घेवन थिंगा पळय हें पोल्युशन जालां ताजें कितें काडपाचें ताजें कितें बरें करपाचें आयज पासून चिंतलां ना। फाल्यां तरी पावस पडलो जाल्यार इतलें केमिकल रेजिड्यू आहा तो देंवन सगळो सकयल येतलो। हाचेर सरकारान न्हू ना प्रशासनान कांय दखल घेतली ना। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार।